नोव्हेंबर सोंपत आयला. दीस आतां रोकडोच अस्तमता. शाळेंतल्यान भुरग्यांक घेवन घरा पावसर रश्मी थकून वता. तें सकाळीं 8 घर सोडटा तें सांजचे 6:30 घरांत पावता. ताका कोण च्यायूय विचारिना. हातपाय धुवन कपडे बदलून तें किचनांत वता. ताकाच गरज आसता न्हय. ताच्या भावजयेचीं भुरगीं दनपारां 2 येतात. पोट भरून जेवतात, अभ्यास करतात, थोडो वेळ टीव्ही पळयतात आनी सांजचीं खेळपाक वतात. पूण रश्मीचीं भुरगीं सकाळीं बेगीन उठतात, दिसभर शाळेंत आसतात. सांजचीं ताचेच बरोबर घरा येतात. तांकां भूक लागिल्ली आसता. आयज शाळेंत भुरग्यांची रिपोर्ट कार्डां पळोवन पांयां सकयली जमीन हालताशें ताका दिसलें. दोगांय जाणां अभ्यासांत बरींच फाटीं पडल्यात. सदांच 90% वयर मार्क मेळोवपी भुरगीं. पूण आयज तांच्या क्लास टिचरीन रश्मीक शाळेंत आपयल्लें. लंच ब्रेकांत ते शाळेंतय वचून आयिल्ले. तांचे खातीर अदीक वेळ दिवप ताका शक्य नाशिल्लें. कितें करप? ताजें जेवण जालें. भुरग्यांक वाडून, तांचो अभ्यास घेवन, तांकां न्हिदोवन तें टॅरेसार आयलें. हांगा ताका खूब बरें दिसता. ताजी भावजय हॉलांत टीव्ही वेल्यो सिरियली पळयताली. एक उस्कार सोडून तें चिंतूंक लागलें. ताणें आपलो आत्मसन्मान जपलो, पूण भुरग्यांच्या फुडाराशी तें खेळना मूं? रश्मीक आपल्या घराचो उगडास आयलो. ताच्या घोवान ताच्या खर्चाचेर केन्नाच बंधनां घालूंक नाशिल्लीं. तरेतरेच्या सुंदर वस्तूंनी ताणें आपलें घर सजयल्लें. घरा पसून 5 मिनटांचेर ऑफिस आशिल्लें. घरा कामाक मिलन आशिल्लें. दनपारां भुरग्यांक तेंच वाडटालें. जेवन भुरगीं न्हिदतालीं. उठ्ठकीच दूद पिवन, अभ्यास करून खेळपाक वतालीं. पूण आतां दनपारां 1:30 ते 5 मेरेन भुरगीं शाळेंतच आसतात. रश्मीन शाळेच्या वॉचमनाकच पयशे दिवन स्वता खातीर ही वेवस्था करून घेतल्या. ऑफिस सुट्टकच तें भुरग्यांक घेवन घरा वता. रश्मीची भावजय रश्मीक एकाय वाट उतरान दुखायना. पूण तें घरा येतकीच ती किचनांत पांय लेगीत दवरिना. रश्मीच्या आवयचे पांय दुखतात. ताची भावजय आवयकूय कामाक हात लावपाक दिना. म्हणटकीच रश्मीकूच सगळीं कामां करचीं पडटात. खरें सांगपाचें म्हणल्यार रश्मीक घरकामाची संवय ना. लग्ना पयलीं ताच्या बापायन ताची खूब अपुरबाय केल्ली. लग्ना उपरांतय घरांत कामाक मिलन आशिल्लें. सगळ्यो सुखसोयी आशिल्ल्यो. रश्मीक घर आनी नोकरी सांबाळपाक त्रास असो केन्नाच जालो ना. पूण आतां हट्टान कुळारा आयला म्हणल्यार नोकरी, घरचें काम, भुरगीं, तांचो अभ्यास, प्रवास ह्या सगळ्यांत तें सामकें उबून वता. कितें करपाची उमेदच उरना ताच्या आंगांत. ताच्या बापायचें 2 कुडींचें ल्हानशें घर आसा. एक कूड ताच्या भावाची, एक आवयची. आवयचेच कुडींत रश्मी आनी ताचीं भुरगीं न्हिदतात. रश्मीक सारकें दिसता. स्वताचो असो 2 कुडींचो फ्लॅट आपणाक केन्ना घेवपाक जातलो काय सदांच अशें कॉम्प्रमायज करत जगचें पडटलें? एक दीस रजत शाळेंत येवन भुरग्यांक मेळून गेल्लो खंय. भरपूर फळां, चॉकलेटी, मिठायो आनी खेळणीं घेवन दिल्लीं ताणें भुरग्यांक. रश्मीक मात खूब राग आयलो. ताणें भुरग्यांक तापयलीं लेगीत. भुरगीं तेन्नाच्यान कसल्याच विशयाचेर उलयच नात ताजे कडेन. त्या दिसा रश्मी घरा पावल्यार केन्ना न्हय ती ताजी भावजय म्हणपाक लागली, रश्मी, फ्रेश जावन यो गो. च्या दवरतां तुजे खातीर. तुजो भैया आनी मम्मी उलयत बसल्यात. बस मातशें तांचे कडेन हायशें उलयत. कितें म्हणटा भैया? च्या पिदां पिदां रश्मीन विचारलें. लंच टायमान रजत येवन गेलो गो ऑफिसान. कितें म्हणटा रजत? रश्मीक व्हरपाक येतलो काय तुका पावय म्हणटा? आवयचें मुखामळ फुलून आयलें सामकें. आगे 2 वरां जीव खाल्लो म्हजो. हांवूय वोगी रावूंक ना. म्हजी भयण म्हाका जड जावंक ना म्हण सांगलें. मागीर कितें? चूक मागली. रश्मीचेर हात उबारलो. पूण तशें परत जावचें ना अशें हातापांयां पडून सांगलें ताणें. पळयलें मगे मम्मी? रश्मीन रडकुऱ्या सुरान म्हणलें. रजत मिटींग आसा अशें सांगून खंय खंय वता. रातचो लेट घरा येता. खंयच्या खंयच्या बायलां बरोबर भोंवता. हांवें कितलें सोंसप गे.
भुरगीं आतां व्हड जावपाक लागल्यात. तांचेर कितेंय परिणाम जातलो गे हें पळोवन अशें भैया मातसो रागायनूच उलयलो. हांवेनूय तुका पळयलां मगो त्या सागरा बरोबर हॉटेलान 1-2 फावट. भैया, तूं म्हजेर दुबाव घेता? आरे सागर म्हजो कलीग मरे. आमी कामा निमतानूच भायर सरिल्लीं. येतना हॉटेलान गेलीं च्या पिवपाक. तेंच म्हणटा हांव, भैयान म्हळें. रजत आपल्या कंपनीन मॅनेजर आसा. सदां ताका जाय ते लोक मेळटात. तातूंत बायलांय आयलींच. एखादे वेळेस चवकशी करप समजूं येत. पूण तूं सदांच घोवाचेर दुबाव घेता हें बरें गो. तें ताणें वग्गी सोंसून घेवप. आनी घटस्फोटाची कितें नवीन भानगड काडल्या गो तुवें? मम्मीनय मातसो आवाज चडयलो. ते मनाली काकोडकार येवन गेले आयज. नारी मुक्तीचें गो. घटस्फोट, बायलांचे हक, अत्याचार कितें उलयतालें. कसले अत्याचार केले गो रजतान तुजेर? तुजो पगार तूं आपल्याच जिवाक मोडटा. घरांतलो सगळो खर्च रजतच करता. कामाकूय मनीस आसा. घटस्फोट म्हणल्यार कितें बाजारांतली भाजी गो, गेली आनी हाडली. मम्मी, तापू नाका गे अशी. हें पळय, हें घर ताचेंय न्हय. तें बरे भाशेन चिंतून निर्णय घेतलें. हांव आसा पळोवपाक. भैयान मम्मीक समजायली. भावजई कडल्यान ताका कळ्ळें. रजत घराय येवन गेल्लो. ताच्या आनी रश्मीतल्या झगड्याची सगळी काणी ताणें मम्मीक सांगिल्ली. रश्मी सदांच आपणाक दुबावान पळयता. दिसाक 10 फावट फोन करून विचारता. ताणें आपलो जीव कसो उबगून गेला तेंवूय सांगिल्लें. ताणें येतना भैयाच्या भुरग्यां खातीरय फळां, बिस्किटां, खेळणीं कितें कितें हाडिल्लें. आयज रातचें जेवणय रश्मीच्या भावजईनूच केलें. दुसऱ्या दिसा ऑफिसांतल्यान शाळेंत गेल्यार भुरगीं थंय नाशिल्लीं आनी वॉचमनय. रश्मीक कडकडो सुटलो. भुरग्यांक कोणें व्हेलीं काय कितें? इतल्यान ताका वॉचमन सायकली वेल्यान येतना दिसलो. पूण भुरगीं ताच्या बरोबर नाशिल्लीं. खंय आसात भुरगीं? रश्मी आड्डलेंच. भिवू नाका बाय, तांचो पप्पा तांकां घेवन गेला. येतलो इतल्यान, ताणें थंडपणान सांगलें. आयकून मातशें ताका बरें दिसलें आनी भिरांतूय. रजतान भुरग्यांक आपलेच कडेन दवरलीं तर? ताज्या हातान भरपूर पयसो आसा, अधिकार आसा. ताका कायद्याक आपले वटेन बागोवंक जातलो. जाल्यार तें कितें करतलें? एकटेंच कशें रावतलें? इतल्यान ताका रजताची गाडी येतना दिसली. हांसत खेळत भुरगीं गाडयेंतल्यान देंवलीं. हातांत खाणांची पॅकेटां आनी व्हडलीं शॉपिंगाचीं बॅगां आशिल्लीं. मम्मा, आमी मॉलान गेल्लीं. पळय पप्पान शूज आनी कपडे घेतल्यात. 3 वरां भुरगीं पोतान तापत गेटीकडेन बसून आसता आनी तूं ऑफिसान मजा मारता मगो. तापून रजत उलयलो. ऑफिस मजा मारपाची सुवात न्हय. काम आसता थंय. आनी हांव मॅनेजर न्हय थंयचें. आनी वतान तापपाचें म्हणटा तर फाटल्या 4 म्हयन्यान 10-20 रुपया तरी दिल्यात भुरग्यांक खावपाक म्हण. रश्मी रागानूच उलयलें. मम्मा, पप्पा सद्दां आमकां हॉटेलान व्हरतालो गो. आनी तूं परत येवचे पयलीं हाडून सोडटालो. ल्हवू आवाजान भुरग्यांनी सांगलें. हय बाय, तुजो घोव खूब बरो मनीस. फाटल्या म्हयन्यान म्हाज्या चल्याच्या दुयेंसांतूय ताणें खूब मदत केली म्हाका. वॉचमनानूय सांगलें. रश्मी सगळें आयकून अजाप भरीत जाली. म्हज्या फाटल्यान इतलें सगळें चलतालें तर? रजतान समजावणेच्या सुरान म्हळें. पळय रश्मी, एका मनशान घर जायना. घोव बायल, भुरगीं बाळां आसल्यारूच ताका घर म्हणटात. तुका आयला आसतलो गो राग, पूण भुरग्यांचें कितें? तांचें घर आसतना तांणी मामागेर कित्याक रावप? धमकी दिता तूं म्हाका? धमकी दिना गो, समजायता. 4 म्हयने पुरे पडूंक ना गो विचार करपाक. चल पळोवया घरा. वतना भैयाकूय सांगून वचुया. चल. भुरगींय ताच्या फाटल्यान लागलीं. घरा वचया आमी आमच्या म्हण. रश्मी 1 मिनीट वगीच रावले आनी कांय विचार करून गाडयेन बसलें. भुरग्यांच्या तोंडार परतून हांशें पसरलें. वतना रजतान म्हळें. तुका कितें सांगपाचें आसा गो. कन्फेशन करपाचें आसा. कसलें कन्फेशन? आगो, आमच्या झगड्याची गजाल टिचरीच्या कानार घातिल्ली गो हांवें. भुरग्यांक बरे मार्क्स पडल्यात सदां भशेनच. तुका दाखयल्लें तें रिपोर्ट कार्ड मुद्दाम करपाक सांगिल्लें टिचरीक.
तुका घरा हाडपाचो एक यत्न म्हण.